सो वेलकम गायज माझ्या ब्लॉगाच्या 4th दिसाक आणि आज शिगम्याचो 4th दिसाक आज 4th दीस शिगम्याचो आणि आज आमची कुळकत्तीर मेळ खेळटले. सो आता वयता सकाळ 10:30 जावयले दाखयता शूट करता एन्जॉय. ओके सो काल रातची हांगारा मेळ धरलो आणि आता मेळ स्टार्ट आता शिगमे खेळपाक स्टार्ट करतले. तर आम्ही सध्या सुधीरा घराकडे खेळपाक गेले आसाय. सुधीर कितें म्हण मरे आमकां? हांव कितें म्हणा गाडी म्हणटा बरें तुका गाडी म्हणटा तर आय थिंक शिगम्या सगळे ढोल आणि सगळे ताश बी सगळे धरले आसा. आता भितर वयता थिंग कपला लावपाक गेले. बारा बांगडी तशीच पिळगी कुळगतीर वच पयले आमी ह्या आंगणाक बसते घेता आनी कितें उलोवप बसले करता. उलोवपाक जर कांय ना जाल्यार वन फूल टेपून आमी कुळगतीर वचपाक जाय. म्हाका लायला जालें कुळगतीर या राजू कुळगतीर या उल्हास कुळगतीर या कुळगतीर या खोलकार कुळगतीर या नमचीकार कुळगतीर या बारीक मोठी पिळगी कानार कान घाल कुळगतीर या आमचो अवकापुरीत बला रे आणि शिगम्याचो मेळ घेन गेला रे.
आज सगळे गडी खेळटले तो सगळ्याच्या चढ कुळकतीर मजेत आसूं हिंगा आमकां सगळीं जावन चढ आयलो पळोवपाक शकता
सगळी जेवणा रेडी झाले असं सगळे जेवणा रेडी झाले असं आहे जशी की तुम्ही पळयताय वाटून घालतले कसे चल एक दोन झाले 2 3 चार सांगता रे सांगता सध्या सध्या आम्ही वाटून गाणं पडले असं आहे जेवपा येयले असं आहे ना ना म्हाका गजेश बेयलो सो आमकां वैशागेर जेवपा येयले असं आहे वंश बेगीन वाड सामकी कमी म्हाका कामूर बरोबर बरोबर म्हाका अते कितें आसा अते कितें तें चिकन म्हाका तेच वाड फक्त तितलें म्हाका आनी कांयच नाका वयर काय कोण